जे सकाळपासून जो बोवाळ चालला की जो गोविंद गावडे जो ह्या सरकारान BJP सरकारान मिनिस्टर आसा आणि पीओचो आमदार आसा, जो आमदार म्हणून आणि मिनिस्टर म्हणून ताका कॉन्स्टिट्युशनल काही लिमिटेशन्स आसात की ताणें वेवस्थीत वागपाक जाय आणि वेवस्थीत उलोवपाक जाय. पण आमी जे ऑडियो जो हें आसा रिकॉर्डिंग आसा ताचेर आयकला ते प्रमाणे तो रेडकरा कडेन जे संभाशण करतात, जो डायरेक्टर आसा आणि तो सरळ मुख्यमंत्र्याक गाळी घालतात. दुसरे SC आणि ST OBC SC STच्या चेअरमॅनाक तो धमकी दितात आणि हें ओपनली दितात. हें आयकून आमकां खूब वायट दिसतात. आणि हो जो घडणूक घडलेली आसा ती सामकी निशेधार्थ आसात. स्वता रमेश तवडकर ह्या आमच्या समाजाचो आसा, गोविंद गावडे आमच्या समाजा आसा, पूण जो तो उलयतात आणि जे वायट शब्द वापरतात ताका लागून समाजाचे अपमान जाता. समाजा कडेन पळोवपाचो लोकांचो दृश्टिकोन सुद्दां वेगळो जाता. ताका लागून जो धमकी दिवप, वायट शब्द वापरप आणि ऑफिसराक धमकी दिवप, चेअरमॅनाक धमकी दिवप हे खूब वायट गोष्ट आसात. ताका लागून आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करतात की अशा मिनिस्टराक तुमी ह्या मिनिस्टराक काडून उडयात आणि तेजी खोड कारवाई करात. कारण वेगवेगळ्या कारणां खातीर हो हायलायटान आयिल्लो आसा. करप्शनाच्या कला अकादमी आसत किंवा कालपरचे जे सोशल वेलफेअराचे ट्रायबल वेलफेअराचे जे डिपार्टमेंटाचे काही गोष्टी तुम्ही आयकल्यात त्या प्रमाणे. सो हाजे सगळे कॉन्ट्रोवर्शियल सगळे चल्लेले आसात जेणे करून गोंयच्या आणि ह्या समाजाच्या दृश्टीन हे खूब वायट आसात. ताका लागून ताचेर ताबडतोब सरकारान एक्शन घेवची अशें म्हणून आमी आतां हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर ताची कंप्लेन दिल्ली आसा. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे ST सेलाचे जल्मी बाब चेअरमॅन, तशेंच जनरल सेक्रेटरी ॲडवोकेट जितेंद्र गांवकर, आमचे ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टचे प्रणव बाब आसात, तशेंच नॉर्थ गोवाचे वायस प्रेसिडेंट आमचे श्रीपाद दोंड आणि आमचे जॉन बॉब सांताक्रूजचे ब्लॉक प्रेसिडेंट. आयज आमी कंप्लेन दिवपाक आयिल्ले आमच्या ST सेलाचे चेअरमॅन आमचे जल्मी बाब. पयले सुवातेर तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की असेंब्लीन ज्या तरेन स्पिकरान जो विशय काडलो करप्शनाचो विशय, आमी हे सरकाराक परत परत सांगत आसात की हो सरकाराक आनी लोकूय सांगत आहात की हे सरकार आहा ते करप्शनान बुडलेले आसा आणि हो एक भाग त्याचो. आणि हो स्पीकर जेन्ना सांगता आणि एक असेंब्लीन सांगता हावजान जेचेर आमची सगळी डेमोक्रेसी आमचे राजकारण चलता आणि तेचेर मागीर जो अध्यक्ष आहा BJPचो तो सांगता की आमचे इंटरनल म्हणून. बाबा हे इंटरनल खंयचे? तुज्या घरा कडले पयशे काय BJPचे फंडातले पयशे? हो पयली एक उतर तेणी दिवपाक जाय. आदल्या दिसा आमी सॉल्व करतले म्हणून सांगले, मागीर असेंब्ली स्टार्ट जावच्या पयलीं खंय तरी म्हणजे आमच्या सरकारी निवासान म्हणजे CMच्या घरा कडेन, CMचे घर म्हणजे हे आमचे चीफ मिनिस्टराचे घर, त्या चीफ मिनिस्टराच्या घरा कडेन हेंची मिटींग जाता. त्या मिटिंगेन सांगतात कितें की आमचे अंतर्गत म्हणटा सगळे मिटयल्ले आसा. खंय मिटयला? तुमी मिटयला बॅगा एक्सचेंज करून काय स्पिकराक खंय तरी आपलो वांटो मेळोंक नासलो तो मेळ्ळा म्हणून तो उगी रावलो दिवपाची गरज आनी हो विशय घेवपाक जाय करप्शनाचो. पण ताका खंय तरी कुशीक करून दुसरो विशय. ह्या गोंयान कितें चल्लां काय? ह्या गोंयान लोकांचें राज्य चल्लां काय BJPचें राज्य चल्लां अशें म्हाका विचारपाचें आसा. आनी ज्या तरेन मिनिस्टरूच न्हू, हो एक्झिस्टींग मिनिस्टर आहा तो खंयच्या भाशेन उलयता, परत स्पीकर आहा तो खंयच्यान भाशेन उलयता. आनी तुमी पळयलां आसतलें की हेच्या पयलीं आतांची गजाली न्हू, हेच्या पयलीं आमी गोवा निवासान दिल्ली सुद्दां झगडी पयल्या आमदारांची.
पयला आसतले तुमी 2 आमदार तितून फळदेसाय आहलो आनी एकटो आमदार आहलो तेंचे झगड्यो चालू आसा हे झगडे कित्या खातीर चालू आसा म्हाका बाबा पयशे दिवंक ना तुवें म्हाका वांटो दिवंक ना लोकांची लूट मार करून हे इव्हेंट सरकार करप्शनान बुडलेले आसा सो आमची मागणी आसा आमची मागणी काँग्रेसाची मागणी आहा तशी लोकांची मागणी आहा आयज तुमी पळयला की तो असो व्हायरल हे जाला व्हिडिओ म्हणजे एक सरकारी ऑफिसर हो कॉल एक मिनिस्टराचे कॉल टॅप करू शकता आनी हितून 2 गजाली पळोवपाक मेळटा एक गजाल कितें बीजेपीत एका मिनिस्टराक जी खाती दिल्या ताका खंय तरी डावलून आपली थंयसर कितें तरी राजकारण करता आनी मिनिस्टर त्या मिनिस्टराक हे करता हेका इफेक्ट कोणाक जाता इफेक्ट लोकांक जाता पयशे कोणाचे गेले लोकांचे गेले पण तुम्ही हो सरकार पयले आसतले की जे मिनिस्टर आहा त्यांच्या विरुद्ध सुद्धा षडयंत्र चालू आसा आपापले म्हणजे हे जे कोण आमचे बी गेल्यात पळय तांकां चिंतपाची गरज आसा आयज जे आमदार आनी खंय गेल्यात पळय तांकां सुद्दां आयज खंय तांकां वाट दाखयल्ली आसा कळ्ळें बीजेपीन हेच्या पयलीं बाकीच्या पार्टींक एक करून आमकां नांव घेवपाची गरज ना त्या पार्टींनी सोंपयल्लें आसा आपापलो फायदो घेवन तशेंच अशे जे आमदार अशे जे मिनिस्टर कोणाक सोंपोवंक जाय जाल्यार तयार आसतात काल सकाळ आमी मोविन कुदुनेचे एक गजाल आयकतली प्लॉटाची ती पळयल्यात तुमी आपल्याक जाय जाल्यार प्लॉट खंय तरी तयार जाता हेच्या पयलीं तुमकां उडास हाडून दिता आमचो आदलो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेणी सुद्दां आपल्या भुरग्यां खातीर प्लॉट सांग्यात तयार केलो म्हणजे करप्शनाची बाजू ही बाजू आतांची न्हू ही पयली पासून जेन्ना जेन्ना बीजेपी सरकार आतां येयला पळय करप्शनाचे गोश्टी तुमकां आयकूंक येतले आता लोकांनी चिंतपाची गरज आसा ह्या करप्शनाचेर कितें एक्शन घेतले काय आनी हो सरकार फुडें कितें करतलो सो म्हाजी मागणी आसा जी आमी आमच्या एसटी सेलाचे चेअरमॅन दिल्या आनी आमचे फाल्यां एसेंब्लीन ह्या विशयाचेर दोगांचेर कारवाई जावंक जाय म्हाज्या हिसपान कारण स्पीकर आहा पळय हो भितून न्यूट्रल मनीस आसपाक जाय तेणी सांगलां करप्शन जालां जाल्यार तूं हें सिद्ध करपाक जाय नाल्यार तुजी खुर्ची सोडपाक जाय आनी तेज्या कडेन केल्या जाल्यार तेणी खुर्ची सोडपाक जाय आतां हितून खरें कितें खोटें कितें तें काळूंक जाय आनी तें काडपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सहारो कोणी घेतला तवडकर आमचो तानावडेचो घेतला जो बीजेपीचो प्रेजिडेंट आहा तो बी इनवॉल्व आहा काय कितें भितून तेका बी बेगा पावल्यात काय बीजेपीच्या स्टेट युनिटाक फंडींग पावला भितून अशें खुबशे जे पावंक नासले म्हणून तेणी सेटींग खंय तरी केला आतां बिल्डींग बांदपाचीच आसा तेंची बीजेपीचे हावस येवपाचें आसा आतां खुबशे पयशे जाय पडटले थंयसर दवरपाक इलेक्शनाकूय दवरपाक जाय पडटले सो हांव मागता की लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी हेचेर आमी उगी रावपाक ना दोगांचेर एक्शन जावपाक जाय स्पिकराचेर एक्शन जावपाक जाय काय स्पिकर हो खूब जाले अशी खेळी खेळटा कळ्ळें खुबशी गजाली स्पिकरानूय हे केल्ले आहा एसेंब्ली सारकी चलोवंक दिना आपल्याक जाय तशें डिसिजनां घेयना लोकांक म्हणजे लोकशाहीच्या हेचेर वागना सो तेचेरूय कारवाई जावंक जाय आनी हांव मागता की ऑपोजिशनचे जितले आमदार आसा तेच्या हेचेर खर फाल्यां आवाज उठयतले थँक्यू विजय तुम्ही म्हणटा की ऑपोजिशन आवाज उठयतले पूण एक गजाल घडलेली ती म्हणजे फ्रायडेची लास्ट फ्रायडे जेन्ना स्पिकरान एलिगेशन केल्लें स्पोर्ट्स मिनिस्टराचेर पूण तेजेर आमी मंडे पयले की खंयच्या ऑपोजिशन तितलो व्हडलोसो आवाज केलो ना कित्याक ऑपोजिशन आवाज करूंक ना न्हू कितें आसता गजाल ऑपोजिशन जेन्ना जेन्ना आवाज करता पळय तेन्ना तेन्ना ते सगळें फुटींग दिसता ते म्हणटात ना रे अशेंच ते उलयतात बी म्हणून आनी हे तुमकां खबर आहा हे तेंच्यांनी जेन्ना तेंच्या स्पिकरांनी गेल्या आनी मेन कितें आहा थोडे दीस मातशे म्हणजे थोडे वरां जावं एक उगी रावपाची हितून गरज आसता आयज जर ते आमी उलयल्ले जाल्यार हे सगळें नाटक हे सगळें ऑपोजिशनान केलां म्हणटाले तेच्या आयज लोकांक कळ्ळां आयज प्रेसांकूय कळ्ळां तुमच्यांनी तुमच्या माध्यमांतून ज्या तरेन व्हिडिओ व्हायरल जाला दोगांचो व्हायरल जाला
तेचेरूय त्या खातीर इतले हें जाला न्हू वायप जाल्या. फाल्यां सेशनाक तुमचे आमदार घेतलो कोण आमचे आमदार घेतलेत. आमचे आमदार 3 आसा ते 3 आमदार 33चेर खूब भारी पडले हे तुमी पळयला. नितीन गांवकारी आयज जो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जाता आनी एक जबाबदार व्यक्ती जेणे गोंयच्या राजकारणात मंत्री म्हणून शपथ घेतल्या त्या वेळाचेर तेणें अशें म्हटलेलें की हांव अमूक अमूक मनीस आणि संविधानाक साक्ष मानून देवाक साक्ष मानून शपथ घेता की जे कितें आसा ते निश्चेन करतलो. पूण आयज ह्या व्हिडिओ वयल्यान कळटा की भाशा कसली वापरल्या त्या मंत्र्यान एका डायरेक्टराचेर अश्लील भाशा आणि अभद्र भाशा वापरून ह्या समाजाक खंय तरी गुंतागुंतीन गुंतपाचो प्रयत्न त्या मंत्र्यान केल्लो आसा. गेल्या फावटी शहाजहान हे प्रकरण तुम्ही सगळ्यांनी पहिले, गोंयच्या जनतेनी पहिले की शहाजहानान कशे ताज महल बांधले. त्या ताज महलान कितके करप्शन जाले, त्यांच्या सभापतीन भायर काढले की करप्शन जाला म्हणून, आणि कितें करप्शन जाला म्हणून. ह्या मुद्द्याचेर खंय तरी पांगरूण घालचे हेच्या खातीर हे षडयंत्र केला काय असो प्रश्न येता. आता दुसरे गजाल सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टी ही सदांच षडयंत्र करूनच जे लिडर उबे रावतात तांकां सोंपोवपाचें काम केल्लेलें आसा. होय मुद्दो भितर येता. सो अशा मंत्र्याक आयज सरकारान बसोवन परतून एकदां खंयच्या ऑफिसराची अशीच लाजीरवाणी अपमान करपाचो का ताका मुभा दितले का तेजेर कारवाई करतले दंडात्मक. होय म्हाजो प्रश्न आसा मुख्यमंत्र्याक. आणि ह्या विशयान मुख्यमंत्र्यान जातीन लक्ष घालचो, कारण जी भाशा वापरल्या ती खरोखरच लांछनास्पद आसा, अभद्र आसा आणि अश्लील आसा. चेअरमॅनाक सुद्धा तेणें सांगलें की मारतलो म्हणून, आणि ह्याच भाशेन तूं सीएमाक सांग आणि तुज्या सभापतीक सांग म्हणून ते धमकी दिता पळय. ह्या सगळ्या वयल्यान अशें दिसता की विनाशकाले विपरीत बुद्धी, जेन्ना माणसाक अहंकार जाता तेन्ना कसली उतरां भायर सरता. सो लोकांक लक्षात घेवचे की कशा रितीन भारतीय जनता पार्टीचे सरकार चलता. आम्ही इतर राज्यात आम्ही पळयले की कशा रितीन मंत्री लोकांक कसली कसली उतरां दितात. पूण फर्स्ट टायम आमी हांगा पळयले मंत्र्या कडल्यान. हांव पेडण्यासून येयला, सो आमी पेडण्या हेचें उदाहरण पळयलेलें जेन्ना निलेश काब्राल PWD मिनिस्टर आसलो आणि प्रेझेंट MLA प्रवीण आर्लेकराक कशे भाशेन ताणें संबोधीत केल्ले त्या वेळाचेर पेडणेकार फुडें सरलेले. पूण अशें हे चालूच उरतले. हेच्या वयल्यान लोकांनी लक्ष घेवचो की ह्या सरकाराक वेडीन धरपाचे, आणि काँग्रेसीच्या वतीन मागणी करता की हेजेर दंडात्मक कारवाई जावची म्हणून.